बाबरीनो या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात बाब साहेब आमचे लागीं देवा आदीन जाल्ल्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर मागूंक लायता. जे आवय बापूय आपल्या पुता व धुवेच्या मरणाक लागून विलापतात ताका आपले समुदायांत आलाशिरो मेळूंक आनी बुजवणेच्या आत्म्या वरवीं तांच्या काळजांत शांती पावो जावंक बाब साहेब आमचे लागीं मागता. आमी जाणां नोव्हेंबराचो म्हयनो भोव करून 2 तारीख आमच्या समेस्त मेल्ल्या भाव भयणी पासत आमी मागता. आनी भोव करून जांचे पासत मागूंक कोण ना. आमी जाणां 3 तरेची पवित्र सभेची समन्वय आमी करता. एक जैतिवंत पवित्र सभा जी सरकार आसा जाची परब आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेक करता. दुसरी पवित्र सभा जावन आसा यात्रेकारां जी आमी ह्या संवसारांत आमची यात्रा करतात ती. आनी तिसरी पवित्र सभा जावन आसा कोश्टवतली पवित्र सभा जी पुर्गुत्रेन आसात भोव करून जांचे पासत मागूंक कोण ना. आनीक आमी जाणां मरण आमकां सगल्यांक रावता. केन्ना आमचें मरण येतलें तें आमच्यांनी सांगूंक जायना. तर आयज बाब साहेब जेन्ना कितें भाशेन आवय बापाय पासत जांची जीं विलापतात आपल्या भुरग्यां पासत. आनी तुमी जाणात भोव करून तरणाटी मरतात तेन्ना आवय बापाय कितलें दूख. कित्याक एका भुरग्याक जल्माक घालपाक कितलो खास्तीक कितले त्याग एक आवय बापूय करता. आनीक आमी जाणां जेन्ना तरणाटे मरता तेन्ना खूब दूख जाता आवय बापायक कित्याक ताका फुडार आसलो. तर आयज बाब साहेब तेच भाशेन जेन्ना आमी मेल्ल्या पासत उगडास करता तेन्ना भोव करून असल्या आवय बापाय पासत मागूंक करता जी आपल्या भुरग्यां पासत विलापतात. आनी आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां उदाहरण मेळटा विधवा नायनीची विधवा जी आपल्या एकल्याच पुता पासत विलापताली. आनी जेजू पासून आमकां मेळटा जेजू तिचें दूख वळखता. जेजूय रडटा आनीक देड्डेक हात लावन ह्या मनशाक परतून जिवंत करता ह्या तरणाट्याक. तर आमी जाणां आमकां सगल्यांक मरण आसा पूण जेजूक जाय आमी सगळीं ताचे बरोबर आसतलीं तोंडा तोंडी ताका पळयलीं स्वर्गार ही जावन आसा ताची आस. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या पातकीक सवयीक लागून अस्कोद्याक लागून आमी हें आत्मीक मरण आमी मरता आनी हें जेजूक नाका. तर आयज तेच भाशेन आमी मागुया आवय बापूय पासत असल्या जे आवय बापूय दुखांत आसात आजून पासून जाणी आपल्याच्या पुताक धुवेक देवाच्या आदीन करूंक ना. आनी आवय बापाय न्हू जरी तर तुमी तुज्या पुताचे धुवेचें मरण तुमी आजून पासून मानून घेवंक ना जाल्यार तुमचें जिवीत हे भाशेन दुखांनी जोड जातलें. पूण जे भाशेन जेजून म्हणलें बापा म्हजो आत्मो तुज्या आदीन हांव करतां ते भाशेन तुमी म्हणूंक जाय म्हज्या पुताक म्हजे धुवेक हांव जेजू तुज्या आदीन सुवाती हांव तुज्या आदीन करतां. तर मोगल भाव भयणीनो आमी जाणां 2 तारखेर घोडी आमी जायते फावटी म्हाका दूख भोगता. आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणी सभेक फकत 21 दीस आमकां दिसता उगडास हो 21 दीस आमकां दवरला पवित्र सभेन. हे दिसाक आमी चड मोग दाखयता तांचे फोंड डेकोरेट करता. जायते फावटी आमकां दिसता की आमचे शिमितरीन डेकोरेशन कॉम्पिटिशन आसा म्हूण एकलो दुसऱ्याचे वून आनीक अदीक फोंड न्हिटोवंक ना मोगडशानो. हे भाशेन आमी मेल्ल्यांची हे भाशेन हो मोग आमी ताका हे भाशेन दाखोवंक फावना. म्हणजे 21 दीस तांचो आमी उगडास केलो मागीर तांची खबर पासूना. आनी म्हाका खासगी अनुभव आसा कित्याक म्हजो काश्या बापूय जेन्ना ताका हालींच 3 वर्सां भरतात आनी जेन्ना हांव केन्ना घरा वयता तेन्ना ताका ताचे पासत हांव सिमितेरीन वता तेन्ना हांव पळयतां कितले जाणांचे फोंड बेश्टेच हे भाशेन आसतात. प्लास्टिकाची फुलां जावं फुलां घातलेलीं आसात वातयो त्यो कितलेच म्हयन्यान तशींच सोडटात. जर तर तुमकां खरेंच तुमच्या भावाचो मोग आसा म्हणटलो आसलो तुमकां घोटात तेन्ना सिमितेरीन वचात तांचे पासून मागात तांचे फोंड नितळ करात. भोव करून जे कोणाचे कोण ना नासल्यांचो तांचे कोणाचेर कितेंय तुमी करात वा निवळ करात. हें दाखयता की खरेंच तुमकां हुस्को आसा. कित्याक
आयज म्हाका फाल्यां तुका हे आमी जायते फावटी आमी पळयलां सिमितरीच्या दाराशी. हेंच आमचें मरण आमकां उगडास करता. जरी तर आमची भाव भयणां बकरून तरणाटी ती अकस्मात मेली, आमी लोक आमचेर कसलें मरण येतलें तें, पूण सगळ्याक आमकां देव वेळ फावो करता ह्या संवसारांत तयारी करपाक मरणाक. आनी आमी मेले म्हूण आमी दुखी जावंक फावना, पूण आमी खुशाल जावंक जाय. कित्याक मरण आमकां जावन आसा एक सुरवात नव्या जिविताक, जें आमकां सगळ्यांक रावता आनी जें जेजून भायसलां. जेजून पासून म्हणलां सगळ्यांक हांव तुमकां स्वाद तयार करून घेता. तर ही स्वाद आमी न्हय मरतकूच, पूण हे संवसारांत आमी जियेतना आमी तयार करपाक जाय. तर आयज कितें भाशेन आवय बापाय पासत आमी मागताना आनी हो आख्खो म्हयनो आमी हे भाशेन आमकां कितें भाशेन इंडल्जन्स म्हणटा आमी बाब साहेबान आमकां दवरलां. बो करून जेन्ना आमी सेमितेरीन वेता, मागणें करता, जावं ताचे पासत इल्लोसो वेळ सारता, एक बरें कुमसार करता, कुमें करता, तेन्ना देव आमकांय बी करपाक दिता आमची पातकां हे भाशेन भोगसूंक. तर हे पवित्र सभेची आमकां सुविधा दवरल्या, तिचो बरो फायदो काडुया आनी मेल्ल्यांच्या जिविता वयर आमचें बी जिवीत नियाळूंक आनी तें निटायर हाडूंक आमकां देवाची कृपा मागुया.